तर आज सकाळ अंतरी कसं जलगतच मक्कसनो पाया कसनो गोड आयलो मागी खातीर मस्त स्पेशल डे आशिल्लें म्हाका बाबाल काही टाइम टेबल ना आनी सेट जायना तो सांग आसा ॲट नाईट वेन एवरीथिंग इज ॲट पीस तेन्ना बाबाक लायक पार्क्यूटस पण तू बघतच असं अंतर कसं अंतरी अंतरी म्हणलं होतं तुका हा सकाळीच म्हणटा हे देवा कसं जगता What's up guys, welcome to my new vlog आणि परत जाणं काय गुड मॉर्निंग तर घंटी जल्ले 9:11 कसं टायमिंग पळय आणि जस्ट मी गेला तर क्लास जल्ले 8 घंटा सेकंड क्लास आशिल्ले जस्ट आता फिनिश केला आणि हांव आतां ब्रेकफास्ट करता असो तर आज सकाळ पंतरी कसं जालें तसो म्हाका कसनो पांया कसनो गोड आयलो ते काफ असनो पुरो अशी धरलो अरे बापरे कसं जालें गुतना म्हाका दिसता की मेगेल बॉडीन तुजी के उदकाचे कंटेंटाची उण जाली की कसं म्हणटा केन्ना केन्ना जाता तें वतना पुरो आतां म्हाका कसलो काफ दुखतस बापरे इतलें म्हाका पेन जातस न्हू तें हें पाट असनो हें असनो पुरो आतां हें असनो दुखतस म्हाका अशें उठयतना असनो म्हाका प्रोपरली चमकूच्या जायना अशी धरलो ना बाप रे 2 मिनटां खातीर अशी टायट धरलो तें तरी पण हांव स्ट्रेचिंग करता असो ब्रेकफास्ट रेडी करता असो हांव करता असो तो फोव सिंपल आमकां प्रिय मित्र धन्य आसा कसान करचें म्हाका कळना आतां काल इडली केली अम्मान सरली तर आतां हांव लागली की फोव करतास चलता तर गायस ब्रेकफास्ट रेडी चावे रेडी आसा दूध रेडी चलो आतां ब्रेकफास्ट करया आनी उदक घालतास झाडाक आणि अम्मा हांगा तर रंदप करतास शीत हांगा जेल्ला दाळ करतास आणि कसं करतास माय हें कसं करतास बँड बॉल करता बँड बोर न्हू ओके गायज तुमकां मस्त जनाक जावक आशिल्लें बँड कशी भरची कोर न्हू तर हें कसं घेतला अम्मा तूं हळदी मीठ सांग हिंग आणि चण्या पीठ ओटो मिक्स करचे अच्छा. आणि भरचे ओके गायज हें सिंपल रेसिपी मस्त लायक करून बँडाक लायक करून स्लिट करचें ताजे भितर बोर न्हू कालच्या काल हांव वचना सांजसान वचना बँड मेळ्ळालो म्हाका हांगा ताजे खातीर वचना हांव हाडलेलें आनी मेगेल फेवरेट हें बँड भरला म्हळ्यार एनी टायम मेगेल फेवरेट घंटी जाल्यार सवाय एकू आनी हांगा अम्माले रंदप जाल्ला हें पळया हो 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 फेवरेट भरला बँड गुज्जू आशिल्लो आवळ्याच्यो दाळी शीत क्या बात आहे दाळी शीत आनी हें बँड भरला एक नंबर कॉम्बिनेशन सुपर लागता ना दाळी वाटो लायक करून शीत जेवचें आनी हें खावचें सुपर दाळी तो जेवपाची आमगे खूल देवतो दाळी खायनी जाल्यार डायजेस्ट जायना हांव हांगा आतां रेडी जाल्लो हांव वता आतां क्लासाक आनी एक आसन वतास बाय काल हांव तो ड्रेस हाडलेलो अम्माक आनी शुभदाक की टायट जाता ते सांगलेलो शुभदाक असो 2XL जेवक असेल तें नांव आशिल्लें अम्माक असो तर ती XL जेवका की ते आंगाक टायट जायत ताजे कितें आतां म्हाका वचचें आसा चेंज करच्या खातीर तर आतां एक्सचेंज कोर न्हू मागीर वचा क्लासाक ऑन द वेची ते मॉल आसा ताजे खातीर हांव फस्ट मॉला वता आसा ताजे मागीर ते घेवन ताजे मागीर क्लासा वता ताजे खातीर हांव वग्गी बाय सरता आसा 3 जाल्ले आतां शुभदाल घर कडेन वचून ती गेले ड्रेस घेवका अम्माल मेगला आसा पळय ताजे खातीर हांव वचना ड्रेस पीस घेना ती हांव गेले घेतले हांव ते ब्लॉग करनी म्हळ्यार भाव न्हिदला ताजे खातीर चलो हांव वता असो मॉलान तूं हांगाच न्हू लायक वार सुटला आतां चिक्के बेटर आसा इतले हुमसाणी मार ना ताजी निमित्त तर हांव हांगा मॉला पावला आतां फस्ट पार्किंग वचून करया पार्किंग केलें इतलो बरो गाडी आसा आनी सांगना चिकेस पार्किंग हांगा फुल्ली जाल्लो बरो मागीर भितर खंय की म्हाका पार्किंग मेळ्ळा तर हांव एक्सचेंज केलें एक्चुली अम्माल एक्सचेंज केलें अम्माल तेंची सेम आशिल्लें बट ताका असो वट्ट आशिल्लो मागीर ताजे मागीर अम्माक फोन करून सांगलें अशें अशें सांगता नाका विंगड तिका तिका हें चिक्के विंगड घेतला शुभदाल त्या कलरान तूं सायज ना आशिल्लें विंगड मस्त पळयत आशिल्लो बट मजा येना आशिल्लें ताजे खातीर ती सांगला आसो तेंची हाडी मागीर मुखार घालतल करून सांगता आशिल्लें तिके चेंज कर न्ही अम्माल मात्र चेंज केलं सवाय चर्च जाल्लें सवाय 5 क्लास आसा आतां खंय आशिल्लें म्हाका कळना हें हां हांगा दाखोवन वची वचा एसीन तूं कितलें लायक जाता आशिल्लें भितर आतां जस्ट भायर आयलो आतां 6 hours later. मेगा क्लास जाल्लें आतां हांव घर कडेन वता आसा आनी घर कडेन वचून म्हाका ऑनलायन क्लास आसा तर हांगा पळय की सुपर
क्लायमेट एक नंबर तिकडे पावलो आणि अम्मा वचून दिता आणि तू शुभ बदल आणि अम्मा दोन दोग्गाल असो घ्या अम्मा हे तुगेल का ती मी ते सांगत असेल ना हे शुभदाला एक्सचेंज केलं ती पण त्याचे जेव्हा का असं काय विंगड काय मिळलं तिका हांव एक अशी आलोचन केली येताना की असं आज दोन्ही दिवस न्हय 30 दिवस असं ते 30 दिवसा भितर आनी कसं विंगड कसं आयला गोरून पळयता हा तर बिल्ल सांभाळून दवर का लायकस बेस्ट अम्मा प्लीज म्हाका कंट्रोल जायना आता कसन केला प्लीज दी अम्मा म्हाका जायना म्हाका 9 घंटा क्लास वापस 8:15 जाल्या अंगाची गायस अम्मान हांगा तो वाण दिला व्हॉट्सअप गायज घणी काल ही लायक आमी मदर्स डे सेलिब्रेट केले गणेशान लायक सरप्राईज केलं म्हाका म्हगेल्या अम्माक आनी तेगेल्या अम्माक तेगांक लायक सरप्राईज फील जालें आनी म्हागे खातीर मस्त स्पेशल डे आशिल्लें म्हाका ते इमोशन्स एक्सप्रेस करूंक कळना बट दिस इज अ वंडरफुल फिलींग ऑल्दो देर आर स्लीपलेस नायट्स मस्त टायरिंग असं पुरा असं जिवाक म्हळ्यार पुरा टायर्डनेस असं म्हाका एज अ सी सेक्शन मॉम सो पुरा आशिल्ली ती तरी पण आमगेले एक चेडलाले तोंड पळयलें री एक ताका पळयलें री एक जे प्लेजर मेळटा जे खुशी मेळटा दॅट इज टोटली वर्थ इट आणि ते फिलींग काल एकदम कंपाऊंड जाल्लें बिकॉज ऑफ मदर्स डे and since it was my first Mother's Day, I felt very special. Although कसं ग्रँड अशी सेलिब्रेट करू जायनी बट मगेल चेडू मगेल हाता असं या मदर्स डे के हेज्या पयशी व्हड गिफ्ट म्हाका कसलें नाका that is the most wonderful gift that God has given me and I am so grateful to God for this. तेची दीसभर तागेले तूं पुरा वेळ वता गणेश म्हाका म्हणटा व्लॉग करी बाब्बाक म्हाका जायना पॉसिबल जायना इतले आमकां सकाळ केन्ना जाता राती केन्ना जाता पुरा हेवायर जावन गेला सो बाबाल काही टाइम टेबल ना आनी काही सेट जायनी तो सान आसा डॉक्टर्स म्हणटा ती की बाबू 2 म्हयने जाताना चिके सेटल जाता म्हळ्यार टाइम टेबल तागेले चिके बॅलन्स जाता बिकॉज इतले म्हयने तांणी पोट्टा आसता ती आनी पोट्टा आशिल्ली म्हळ्यार दॅट इज वॉट आय अंडरस्टँड की तांणी दिसाचे जेन्ना हांव पुरा मुवमेंट करता आसता काम करता आसता तेन्ना बाबू लायक न्हिदता बिकॉज तांकां ते रॉकिंग फील जाता जेन्ना आम्मा न्हिदता ॲट नायट वेन एवरीथिंग इज ॲट पीस तेन्ना बाबाक लायक गंमत करूंक मेळटा सो बाबू लायक किक मारता ताचे खातीर आमकां रात्री चड किक्स फील जाता अँड विच वॉज व्हेरी ट्रू म्हाका रात्री इतली किक करता आशिल्लो तो इतली किक फील जाता आशिल्लो म्हाका न्हीद येनाशिल्ली ताची मदी सो तेची रुटीन तांणी आत्ताय फॉलो करता तांकां आनी कितें कळना की आमी भायर आयल्या ती आमी पट्ट्या भायर आसा ती आनी डे एंड नायटाचे डिफरन्स तांकां कळना ताजे खातीर मे बी दॅट इज द कन्फ्युजन इन दियर तांगेले ते सरकारीन रिदम सेट जायनी दॅट इज वॉट इन आर टर्मिनॉलॉजी वी से की तांगेले ते क्लॉक सेट जायनी डे एंड नायटाचे आमगेले म्हणके तांकां ते डिस्टिंग्वीश करूंक कळना सो आमी अशी हगूर दीस वता तशी तांकां आमी आमगेल्या लेखाक थोडे सेट करपा पडटा टायम टेबल हगूर जातालो I am hoping till then I am enjoying this phase. तागेलो तूं न्हिदोवचें तागेलो तूं उठोवचें पुरा बट हांव दिसा न्हीद येना कितले म्हळ्यार तशी तागेल उठून न्हीद म्हळ्यार म्हाका कंटिन्यूस अशी म्हळ्यार न्हीद पडना ते ब्रेक न्हीद जाता सो दॅट ड्रॉबॅक इज ऑलवेज देर बट इट्स ओके इट्स पार्ट अँड पार्सल ऑफ दीस जर्नी आणि एन्जॉय करता असं आता सकाळ डुगून ब्लॉग करता म्हणलें देखून आता राती जाली आता डिनर टाइम जाला हांव जेवच्या बसला आता ताका चिके आज्या लागीं दिला आमगे लायक आमी एक हें केलां म्हळ्यार म्हाका जेवचे वेळार ताका म्हगेल्या अण्णा लागीं दिता सो दॅट तो चिके घेवन बसता तो म्हाका जेवचें मेळटा नाल्यार म्हाका बिलकूल जेवचें मेळना आनी तो आतां न्हिदलेलो ना तो उठ्ठलेलो आसा सो उठ्ठलेलो आसल्यार तो आनीक मागीर तो म्हाका हांव दिसना जाल्यार लागीं फील जायना जाल्यार तो अशी करच्या लागता आनी म्हाका जेवच्याक मेळना सो आतां ताका आज्या लागीं बसकर आयला लायक कर न्हू भायरी हॉलान तो आता आज्या वाटो बसला तितले भितर हांव जेवून घेता आनी थोड्या वेळान गणेश येतालो क्लास आनी पुरो जाल्ले जस्ट तो न्हावनूय आयलो कसोन शाळेक जाताच म्हाका हांव लेखले केन्ना क्लास जाता वचून न्हावन येता थंड उदक घालता करून अशें लेखता हांव तर आतां शुभदाकर कडेच्या थंय वचून आतां बाबा मेळया शिवदाके मेळया आनी तिका दिगेल ड्रेस दिवया तर जस्ट घर कडेन आयलो आनी बाबांक न्हिदला पाप न्हिदला न्ही ट्राय करतास न्हिदोचें ना न्हिदो
आजी तक पाप ओ सॉरी गाईज ताका दाखवच्या जायना ना जाल्यार तुका दाखयत आशिल्लो तो भारी क्युटस थोडे आज भारी क्युटस म्हळ्यार लायक करून हसले कळली ताका एक दोन कोण पळयत रे कोणाक पळयता सॉरी गाईज तुमकां दाखोवच्या जायनी मागीर आतां नाका थोडे दिवसा मागीर पुरो जाणां दाखयता तर एक टायम वचचो ताजी मागीर तू गोतच पंतर कसन जाला कसं फंतेरी अंतर मीन्स फंतेरी म्हळ्यार गोत ना तुका हा नो अय्यो देवा कसन सांगचे का फंतेर म्हळ्यार गोत ना कसं बाबू तुका गोतोस वा ताका हांव शिकयता जायत तू सुरे म्हाका शिकय मागीर ताका शिकय फंतेर म्हळ्यार कळ्ळी तुका फंतेर म्हळ्यार अर्ली मॉर्निंग ते सकाळी म्हणतात ना ताका सकाळ न्ही म्हणजे फंतेर म्हळ्यार अर्ली मॉर्निंग ओके सकाळ म्हळ्यार अरावंड 8 o'clock ते ताजी मागीर ताका अर्ली मॉर्निंग म्हणटा ती हांव तू सकाळीच म्हणटा ए देवा कसन जाताला ए बुगू तुगे कसन जाताला तू टेन्शन घेऊ नका तुगे लहानच बुगुलूक आन शिकयतलो आनी म्हाकाय आणू शिकयतलो हांव शिकतस आनी कसं सांगची तुका फंत्यार कळना तुका कसन म्हळ्यार कळ्ळें. कळ्ळें व्हेरी गुड तू गोतच कसन जालें कसं जालें मेगा काफ धरले सकाळी ओ ते गोळो मेगा वाट लागली आता मग दुखतस चंपूच्या जायना दुखता वेळ जाता कस उद्दा पिनी तू नाही उद्दा पिला हांव काल कसन गरम असेल कसं गोत ना डिहायड्रेट जाल्यार पुरा ते केन्नाय dehydrate उद्दा पिनी जाल्यार म्हळ्यार बॉडी डिहायड्रेशन जाल्यार मात जावचें तें अय्यो देवा मॅग्नेशियम डेफिशियन्सी अँड कितले दिवस डिहायड्रेशन कितले दिवस मागीर जाले ते म्हाका गोतस तुका येद्दोळ ते जायन आशिल्लें म्हाका आतां कितले वर्सां मागीर म्हाका दिसता जालें ते अशी कॉक्के जशी जाल्यार पांयो एक मॅग्नेशियम गोळी खावची समजता काय नाका मॅग्नेशियम नाका उद्दा पिला मॅग्नेशियम म्हणून जाल्यार जाता मागीर फटीक ते ऍक्च्युली इट्स फटीक म्हळ्यार फटीक म्हळ्यार आलू म्हळ्यार हक्क फटीक फटीक म्हळ्यार थकान नव्हे म्हणून थकलाल मनीस करेक्ट नव्हे फटीक माफ मीन्स टायर्डनेस फटीक माफ असतो कस्तान आनी दोघे पकेत आसा ती अशी एक्सप्रेशन दिला ताणें दाखोवचें की जायना म्हाका कसन की अशी की तोंड गेलें आय एम बॉर्ड दिस इज ऑल जुना जमाने का लोग दिस इज ऑल क्रॅप वय आय एम जेन बीटा होय हें पुरो फालतू पकाव नाका ती अशी म्हणटा जेन बीटा अय्यो देवा हांव आतां घरा कडेन आयलो आनी हांव आतां ब्लॉग एडिट करच्या बसता घंटी जाल्ले आतां 12:30 तर सकाळ थोडे पेंडींग आशिल्ले थोडे आतां करता सर येवन मागीर म्हाका टायम मेळ्ळें आतां व्हिडिओ हांगा एंड करता तुमकां ऊपर जाणां की आमगे व्हिडिओ पसंद आयल्यार प्लीज लायक शेअर आनी सबस्क्रायब करात गायज एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो कपल बाय गायज